नमस्कार. आज एक स्पेशल जावन आशिल्ली एक ट्रेडिशनल रेसिपी पळोवया. हाजी नांव सुर्ल बकरे खीरी. असल ट्रेडिशनल रेसिपीस मिगेल चॅनलांत हांव चड इम्पॉर्टन्स दिता. कोणें सबस्क्रायब करना नातिले असल्यार प्लीज सबस्क्रायब कराची. आतां सुर्ले बकरे कसो जाय म्हूण पळोवया. तिंबैलल सुरय तांदूळ, थोडी सोय आनी थोडो पोव. तशीं गोडशां जावका जाल्यार सोय, गोड आनी येळू. फस्ट आमी गोडशाचे ते सोय वाटून 3 रोस काडून दवरया. आतां आनी सुर्ले बकरेचें पीठ वाटूया. तिंबैलेल तांदूळ घालच्यो, सुरय तांदूळ आनी ते एक चिमटी धुवन दवरलेलो पोव, मीठ जाय जाल्यार घालचें, तें एक चिमटी घालचें आनी सोय घालून थोडे उदक घालून पानपोळ्या वाटल्या वरी नय वाट्टू काय आनी हें मिक्सर धुवन ताका घालचें. हाजी कन्सिस्टन्सी म्हळ्यार पानपोळ्या पिठा तितली पातळ न्हय, तें पोळ काडटना दिसता तें पीठ कशें म्हणून. अशें आनी एक दाट तोप्पां भितर पळयता हांव हांगा 3 रोस म्हळ्यार पातळ रोस पळय तो घालचो आनी आमकां गोडशां जावका जाल्यार तितलें गोड घालून खतखताचें दवरचें. केन्नाय गोड्डा गोडशें करतना पातळ रोसां भितर गोड घालून सम खतखताका ताका गोड शिजोवचें म्हूण म्हणटाची. अशी केल्यार ते गोड्डाचें तें पशे ते स्मेल पुरा वचून शिजून एक नमने भारी पोरंबोळ येता ताका. आतां सम खतखते तर 2 रोस घालना वता. 2 रोस घालून खतखत येवका. आतां आमकां आळावण जावका गोडशाक. आळावण म्हूण विंगड कसले घालचे नाका. तांकां पळय सुर्ले बकरे पीठ वाटून दवरला. तांदूळ 1 दवलकी 1-2 दवलकी पीठ घालचें आनी आमकां कितले जावका थिकनेस तितले घालून चाळचें. समसानूच जार दवरकाय. त्या म्हळ्यार आमी तांदळा आळावण घाला, मूळ लागचे चान्सस. अशें पळय चाळतर राबोवका मदें मदें तूं चाळना ती दाट जावच्या स्टार्ट जाले. दाट जाल्यात हाका सानूच जार खतखत हाडोका. खतखत येता तरी हें सिम करून दवरका आनी हांतू भितर आमी पोळ काडून घालच्यो. अशें आतां पोळ्यांक कायली तापत दवरया. कायल तापले कुडले हाका तूप घालका. तुपाची यूज करका हाका आनी सन्न पोळ घालका. पळय अशें करून घालतना हाका बरी सुर्ली पडटा. त्या खातीर हाका सुर्ली बकरे खीर म्हणचें. पोळ घाल्ले कुडले दांकून दवरचें आनी बाबा सुंगटेनी घालका म्हणना, पुरो पोळ काडून घेवच्यो. तशें आमकां कितले जावका तितले सुर्ली बकरी काडची आनी एक खतखत येतस पळय रोसू तांतू भितर हे आमगेले पोळ घालच्यो आनी वापस सिम करून एक 3-4 निमिश खतखत हाडका हाका. त्या म्हळ्यार ते पोळ्याचे ते सुर्ले भितर ते पुरे गोडशे वचून ते भारी एक टेस्ट येता ताका. पळय अशें खतखत हाडका सिम करून. मागीर आमी कांड दवरलेलो सुरवे रोस, दाट रोस म्हणटा पळय तो दाट रोस घालच्यो. हे रेसिपी मिगेल अन्नाल भयणी सुशिलाक म्हूण आशिल्ली, तीन शिकयलेली म्हाका. ती कसले ट्रेडिशनल मस्त रेसिपीज गोत आशिल्ले. पूण आतां हाका खूब पुग्गयल कुडले गोडशाक येळा पिट्टी घाल्यार आमगेले सुर्ल बकरे खीर रेडी जाल्ली. सुर्ल बकरे खीर रेडी जाला. ते गोडचे ते रोसां भितर ते तुप्पां भितर काडलेलो तो आमगेले सुर्ल बकरेस पळया ते खावचे एक नमने भारी एक नमने टेस्ट ते तितले रुची जेते हे गोडशे. तुमी पूर जनांनी करून पळोवका. असले ट्रेडिशनल डिशेस आमी करतर राबल्या मात्र आमगेले नेक्स्ट जनरेशनाक कळटा. नाजाल्यार हें पुरो आंगाची नश्ट जावन वता आमकां. हो व्हिडियो तुमकां इश्ट जाल्यार लायक शेअर कमेंट कराची आनी बेल आयकॉन प्रेस केल्यार मिगेल नवे व्हिडियोजाचे नोटिफिकेशन्स तुमकां येता. थँक्यू फॉर वॉचिंग.